ही जागा जर पळयत जाल्यार हांगासर कोण म्हणचो ना की वेस्ट ट्रिटमेंट जाता. इतली सुंदर जागा आसा हांगासर. आम्ही ऑन अ डे एव्हरेज 28,000 ते 30,000 युनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता. 1000 घरां सस्टेन करू शकता इतली वीज आम्ही एक्सपोर्ट करता. हो बायोडायजेस्टर आमचो. हय. ह्या बायोडायजेस्टरान ती सरी वयतली, ओके वयर गॅस जातली, गॅस हा. आसा ती वयर येतली, गॅस आम्ही काडटा हांगासून. ओके जे ओके उदक उरतले ते परत हांगा येता, हांगासून आम्ही ते परत तातूंतूय कितें सॉलिड्स असता हय हय जिरल्या उपरांत सगळे उरता न्ही ते. हय आमच्या तुम्ही जर गोबर गॅस प्लांट आधी पळयलो जाल्यार हय. तुमचो सारे बरोबर. सेम तशें येता. सो ते आम्ही परते थंय घालता. थंय आमची सोलर ड्रायिंग शेड म्हणटा आम्ही ते. हा हा तातूंत तो कंपोस्ट टायप तो कंपोस्टाचो एक शेड. हांगा हे सगळे सेंट्रेट. सो हांगा हाजे जे डायजेशन जाल्या उपरांत हांगा येतले. ओके 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 आता हातून सुद्धा सॉलिड असतले. सो हाका परत हे करपाक जे सॉलिड आसा ते काडपाक हे प्लांटान घालता आमी. जे हो कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता पयलीं घरा कडेन जी जेंगेर गायो बीन आसताल्यो न्ही तांच्या हातूर आसतालो शेणा खातीर बीन बायोगॅस करपा खातीर. तो आतां ना कोणा कडेन. आता गायोय कोण हे करना, कोण ते मॅनेज करना कित्याक आमचे पयलींचे जे घर आशिल्ले न्ही थंय अंडरग्रावंड बरे सिमिटाचे मारून काडिल्ले 2 टांक्यो आशिल्ल्यो पयलींच्या हितून. ते आशिल्ले ते आमच्या आणि गोंयचे आसा आमची गायर म्हणून आसताली. गायर भितर सगळे शेण हाडून जेवणूय तितूरूच उडयताले. वर्सान एकदा काडप ते सगळे कुसताले म्हणजे सारे घालप. म्हणजे हो कॉन्सेप्ट कसो ना जालो काळांतरान. फास्ट पावले न्ही 21st सेंचुरी तेतून हे जालें. डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय आमी जे म्हाका दिसता खूब समजून घेवपाची गरज आसा. आमी डेव्हलप म्हणटा पूण खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंट जाता काय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जो म्हणटा पळय आमी जो आमच्या जाणट्यांनी आमकां ऑलरेडी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट दवरिल्ले. जेन्ना आमी गायर म्हणटा तशें तुमी सांगले ती गोश्ट. मागीर बायोगॅस करपा खातीर जे प्लांट बारीक बारीक आशिल्ले गोबर गॅस म्हणटाले ताका विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आयज आमकां आधुनीक जगान परत एकदा ते इंट्रोड्यूस करचें पडटा विथ टॅक्नॉलॉजी. ही म्हाका दिसता खूब वायट गजाल म्हणू शकना, बरी गजाल आसा बट विचार करपा सारकी गजाल आसा. आमी फुडें या. आमी जंय आसा न्ही ती प्लेस एक्चुअली वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर आसा बट क्लिनस्ट प्लेस म्हणपाक शकता. तुमी हांगासर खंयचोरी कॅमेरा जर घालीत जाल्यार तुमकां सगळे कडेन सारके नितळ दिश्टी पडटले. जे इमॅजिनेशन आसा पळय आमचें ताच्याकून मातशें भायर आसा. एंड एक बरी जागा आसा. म्हाजो कॅमेरामॅनाक हांव सांगता मातसो फाटल्यान जे तुमी पॅड पळयता न्ही जे गांवांनी असता तशा तरेचे पॅड. आनी ही एक सुंदरता आसा हांगासरली. प्लेस म्हाका आवडली बट येस ताज्या पेक्षा चड जो हेतू आसा हांगासरलो तो इम्पॉर्टंट आसा तो समजून घेवया आमी. आमी आसा हांगासर सद्या फायनल ती स्लश कंपोस्ट ओके. ड्रायिंग शेड. ओके सोलर. हांगा ते सगळे सेपरेट करता आमी. तो सेपरेट करून कशें दिसता न्ही ते दाखयतात. बट पावर निर्मिती खंय जाता तुमची. पावर तुम्ही त्या सायडीन जाता. त्या सायडीक जाता. हे जस्ट एक तुमकां एक दाखयता. हां हां. ओ सो हे आसा. आमी हे कितें करता तुमी. हो आता ड्राय जातलो. हां तुम्ही ते मशीन पळयता आसतले ते वयर आसा न्ही हय हय कंटिन्युअसली मूव जातले ओके. आणि ते असे स्प्रेड करीत रावतले आणि ते इव्हेंच्युअली ड्राय जाता. कित्याक हे आमी ते वताचेर ड्राय करता. सोलर शीट्स घातले शेड्स घाल. ताका सोलर ड्रायिंग शेड म्हणटा. हांगा मातसो टेम्परेचर गरम आसतलो भितर. हय हय. तातूंत ते ड्राय जाता आणि तो कंपोस्ट सारे. हां हे मागीर तुमी सारे सगळे. वाव. म्हणजे कंटिन्युअस कितें ना कितें चालू आसता. हय आमी आतां उदकाचे आमी आणि मातशे हे करपाकूय पळयता. ट्रायलाचेर आसा हां हां अल्ट्रा म्हणजे- फिल्ट्रेशन म्हणून करता ते. ओके. जे आमचे रिसायकल जाता ताका आणि आरो करून इफ वी कॅन ट्राय टू गार्डनिंगाक बीन काय ना आमकां तो हय गार्डनिंगाक बी गार्डनिंगाक कोणाकूय लायक लागीं जी घरां आसा तांकांय तुमी सप्लाय करूं शकता. आमी जो ऑपरेटर आसा हय. ताका एक तेणी आपल्या हितून हे सांगला की तो म्हणटालो नॉर्मली उदक जे आसा ते हय गार्डनिंग आणि खूप हे जाता. हय हय तेच्या कडेन हे आसा ती टेक्नॉलॉजी घालून हय. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बीन करून ही कॅन ट्राय टू गिव इट एज अ फॉर इंडस्ट्रियल युजीस ओ वाव. रॉ वॉटर टायप. आनी हांगासर कितल्योश्योच इंडस्ट्रीज आसा लागीं तुमकां. सुंदर संकल्पना. अजून ते कन्सेप्टान आसा म्हणजे अजून बट ते जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हे तुमी करपाक शकता बिकॉज ह्या लेवलाचेर तुमी ही जे वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा तो पावयल्लो आसा. नक्की ताचे फुडले जे कितें आसा तुमकां इतलें कठीण आसचें ना.
आमकां हांगा जितले लर्निंग्स मेळ्ळे हा. तातूंत आमी ते सगळे ते टेक्नॉलॉजी इंटरव्हेन्शन्स पयलींच केल्या. वा तुमकां तितलो एक्सपिरियन्स आसा हांगासर. ती बॅग्स कसली आसा हांगा? ती हेजी ती हो न्ही आमचो हे आसा अमोनिया स्ट्रिपर म्हणून आसा. हा. तो आतां आमी ऑपरेशनलायज करता. Okay. तेन्ना वास येता पळय हांगा दिसता हय, हय. तो वास कमी करपाक. सो तो अमोनिया गॅस आसता न्ही ती काडपाक. सो तितून ते पॅकिंग मिडिया आसता ती फूल भितर. सो ते आतां सध्या ते ट्रायलार चालू आसा. ओके ओके ओके. तो हो आसा तो सगळो भितून वयतलो परते वयतले आनी दुसऱ्या टँकान वयतले. सो तेन्ना तो वास आसा तो तितलो कमी जातलो. आतां मातशें गोवन्सांनी मातशें इंट्रस्ट घेवपाक जाय. आतां पयलें न्यू जी कॉलेज स्टुडंट्स बीन आसा हय. आतां सध्या स्पॉट कल्चर चल्ला. एवरी मंथ एक स्पॉट फेमस जाता. फेमस जाता. सगळे फूल गोवा सगळी कंट्री थंय वयता. परते 2 म्हयन्यान परत ते लायफ टायम कवर केलो. कोणूच ते हे करना बिकॉज डिफिकल्ट आसा. एक सेक्युरिटेड स्पॉट आसता. 1 वर ट्रॅक करून वचपा जाय. वॉटरफॉल आसा. तूं वयता सगळे घेवन वता पण सारकें. येतना कांयच घेवन येना. सारकें सारकें सारकें. दे शूड थिंक ओके तूं चिप्स खाता सॉफ्ट ड्रिंक पिता हांगाच पी. थंय वयतना कितें फ्रुट्स व्हर. फ्रुट्साचे पील्स थंयच दवर. काय ना प्रॉब्लेम ना तितले डिकम्पोज जातले. ही गजाल खूप खूप म्हत्वाची आसा आनी हे आमी खूप फावटी सांगता. जेन्ना तुमी पिकनिकेक वता कचरो करूं नाकात. तुम्ही एन्जॉयमेंट करता एन्जॉयमेंटाक कोणूच नाका म्हणिना. तुमी चला एन्जॉय करा तुमची लायफ एन्जॉय करपाक जाय. बट एट द सेम टायम रिस्पॉन्सिबल रावप भरपूर गरजेचें आसा. आमी जेन्ना हे सगळे फूल भोंवताडो मारता न्ही तो प्रोसेस इतलो कठीण आसा. तुमकां हे सगळें दिसता की आमी पावर म्हणजे जे डिपार्टमेंट आसा कॉर्पोरेशन आसा ते पावर निर्मिती करता किंवा कॉम्पोज सारें तयार करता किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तयार करता. पूण तेच्या फाटलो प्रोसेस आनी तुमकां खरेंच दिसता की हे सगळें हँडल करपाक इतलें सोंपें आसा अशें. सो त्या खातीर आपूण जबाबदार रावप गरजेचें आसा मातशें. इवन दो तुमी व्हरता कितें प्लास्टिकाचें परत हाडपाचो. म्हणजे तुमी एनिवेज तुमी जेन्ना बॅग्स व्हरता भरलेली आसता येताना तरी खाली आसतली ती फक्त तुमी कवळून एका बॅगान घालून हाडूं शकता पूण खंय उडोवं नाकात. मातशें रिस्पॉन्सिबल रावात जशें सरान सांगलें. आय थिंक इतलें तरी आमी करपाक शकता. आमी इतले गोश्टी खातीर तर ना म्हणूं शकना कारण हांगासर या केन्ना तरी विजीट करा तुमकां कळटलें की तुमी जें कितें गांवांनी करता किंवा स्पॉटार करता पळय तेजो हांगासर तुमकां कसो दिश्टी पडटा हांगा येवन तें तुमकां हांगा येयल्या उपरांत कळटलें. केन्ना तरी म्हाका विजीट करपाक जाय लोकांनी हांगा. लोकांनी गोंयच्या लोकांनी विजीट करपाक जाय. चॅक करपाक जाय तांचो कचरो घरांसून वयता तो खंय कितें जाता खंय वयता. मिसकन्सेप्शन आसा. एक डंप यार्ड आसा हांगा सालिगांव सगळें येता Exactly. डंप जाता म्हणून. सो तुमी येवन पळोवपाचें स्वताच्या दोळ्यान कितें जाता तें आनी आमकां हेल्प करपाची. जितलो कचरो तुमच्या घरांसून बरो येतलो तितले आमचे प्रोसेस बरें जातले. बरोबर न्ही. आनी अशें जावपाक शकता एक टायम असो येतलो की वेट कचरो आपूण स्वता ट्रीट करपाक शकता. हय हय तो एक आमचे एक्चुअली आदल्या टायमाचेर कितें वेट वेस्ट कलेक्शन व्हडलो इशू नाशिल्लो. आमच्या घरान गार्डन आसताले घरान कुत्रे माजरां आसतालीं. Exactly. सो तो वेट वेस्ट आसा तो एनीवेज डिकम्पोज जातालो. आनी ड्राय वेस्ट म्हणजे तेन्ना प्लास्टीक बीन इतलें नाशिल्लें. सो कितें थोडे आशिल्ले. सो तेन्ना इतलो इशू नाशिल्लो. आतां कितें जालां आमी इवन वेट वेस्टाकूय इशू करून दवरला. तो जो आमी एक्चुअली घरानूच ट्रीट करूं शकता. घरांतल्या घरान सारें जावं शकता. आमचे झाडां बरीं जावं शकता. कितें जनावरांक खावपाक मेळपाक. बरोबर बरोबर. म्हाका दिसता जी म्हण आसा न्ही देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान. आमी सगळे मनीस बदलल्यात. मनशा बरोबर जी साधन सुविधा आमची आशिल्ली ती आमी बदलून दवरल्या. घरा कडेन ट्रीट करात जाता तितलो. घरा कडेन ट्रीट करपाचो प्रयत्न करात. जायना जाल्यार येस जे तुमकां वेस्ट मॅनेजमेंटाचे जे सपोर्टर आहा ते तुमकां येतलेच सपोर्ट करपाक पंचायत लेवलाचेर किंवा बाकीच्या गोश्टीचेर. बट सद्या तरी जर तुमी कितें करूं शकता जाल्यार वेट कचरो आनी ड्राय कचरो जो जेवण खाणा आसा तो आनी ड्राय कचरो जो आसा तुमी कागदां पुट्टे प्लास्टीक हे सगळे सेपरेट करूं शकता. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट आसा की ई वेस्ट म्हाका दिसता ताजेर खुबशे लोकांक कमी म्हायती आसा. ती एक दीस आमी स्पेशल एपिसोडूय करया ताजेर कारण ई वेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सद्या खातीर. आनी खुबश्यो गोश्टी आसा तुमच्या घरान ज्यो तुमी तश्योच दवरल्या किंवा काडटा आनी उडयतात खुबशे इलेक्ट्रॉनीक वस्तू ताजेर आमी एक दीस केन्ना उलोवया. बट आमी सद्या आसा ती आतां खंयचे हेजेर आसा आतां आमी RDF स्टोरेजर इंजिना कडेन या. हय हांगा तो जो लास्ट उरता न्ही प्लास्टीक ड्राय वेस्ट लायना हां. ते हांगा येता. हांगासून आमी ते सिमेंट प्लांट्सांक धाडटा. सिमेंट प्लांट्साक. ओके ओके ओके. सो आनी एक टॅक्नोलॉजी आशिल्ली न्ही जंय रस्तो करपाक सुद्दां यूज जाता. हय 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 ते RDF जे आमी आतां सध्या सिमेंट प्लांट्सांक धाडटात तोच आसा तो रस्ते करपाकूय यूज करूं शकता. पूण गोंयान रस्तो केला तेजे पासून खंयचो तरी आयडिया ना. ना तसो ना. पूण करूं शकता आमी केन्ना. करूं शकता. कॉलेजीसांनी खूप ट्रायल्स घेतल्या हां, तेंच्यांनी केल्ले हां. आसा डेमो केल्ले आसा. बट जो एक्चुअल लायव्ह आसा पब्लीक रोड जाल्यार आय हॅव नो आयडिया. ओके 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 ओके. सो त्या बायोगॅसान थोडे इम्प्युरिटीज असतात. हां. H2S म्हणून एक गॅस असता
आणि आणि गॅसीज आसता. सो H2S एक करोसिव्ह गॅस जी हा. इंजिनान गेली जाल्यार इंजिनाक प्रॉब्लेम जावं शकता. Okay. त्याच्या खातीर पयलीं आमी ती H2S स्क्रब करता आनी मागीर ती थोडो मॉइश्चर आसता तोय काडटा आनी मागीर ती इंजिन्साक फिट करता. इंजिनचा. सो हांगा वेगवेगळे सेगमेंट वेगवेगळे कडेन तशे तुमी सेट केल्ले आसा सगळे. हो आमचो आसा तो फूल H2S स्क्रबिंग सेट. ओके. सो हांगासर ते सेपरेट जाता. हा सर. हो आमचो गॅस इंजिन रूम. गॅस इंजिन हांगासर गॅस जनरेटर. अँड देन फायनल हांगा ग्रीड तयार जाता तो हांगा काय हांगा हे सगळे इलेक्ट्रिकल पॅनल्स Panels, okay. इलेक्ट्रिक तयार जातले हांगासून ते मागीर ते कनेक्ट डायरेक्ट ग्रिडाक वता किंवा तुमच्या एका हय. बाकीच्या. नायस नायस नायस. आणि हे फायनल गॅस 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 असा आवाज व्हडला येतलो. आम्ही सध्या ज्या प्लेसीचेर आसा तो एक महत्वाचो भाग आसा आणि हांगासरल्यान हो तो गॅस जनरेटर आसा आणि हांगासरल्यान वीज निर्मिती जाता. ही वीज निर्मिती 1000 घरांक पर डे वीज पावपाक शकता. इतली वीज निर्मिती हांगासर जाता. जो कसो तुमी हांगासर धाडटा ताचे हांगासरल्यान पावर जनरेट जाता इतलें म्हणपाक शकता आमी. गोंयचो जो ड्राय वेस्ट येता जो कलेक्शन जाता तो सगळ्यात पयलीं हांगासर येता. तो तुमी पळोवपाक शकता आणि तो कितल्या फास्ट ते ट्रीट करपाक घेता. जे मशीन्स हांगासर चालू आसा आणि दिसाक म्हाका दिसता अशे ट्रक सकाळच्यान चालू आसता सांज पर्यंत आणि तो त्या टायमार समजोच रियल टायमार हांगासर ट्रीट जाता. ते तुमी मशीन पळोवपाक शकता हांगासर जे ऑलरेडी डंप करतात त्या बेल्टाचेर आणि हो बेल्टा वयल्यान म्हाका दिसता मागीर हय. सो आमचो पयली वेस्ट हांगा अनलोड जाता. हा. बॅग बीन आसा जाल्यार बॅग ओपनर आसा आमचो. तो बॅग अच्छा. ओपनरासून मागीर फुडें लार्ज फिल्म रिमुवर म्हणटा आमी. साडी आसतली मॅट्रेस नाल्यार व्हडले कार्डबोर्ड पीस ते सेपरेट जाता. हा. मागीर फुडें वयता आणि हांगा आमचो एअर क्लासिफायर आसा. ओके. तातूंत हेवी मिडियम आणि लायट ह्या 3 डिफरंट हाचे कचरो सेपरेट जाता. ओके ओके. ती आमचे नाल्ल बीन केन्ना चुकोन येता ग्लास बॉटल येतली ओ. अशें कितें नाजाल्यार ड्राय वेस्टान केन्ना एक वेट वेस्टाचे बॅग येतले धाकटेशे. सो ते सेपरेट जातले. मिडियम फ्रॅक्शन म्हणटा ते आमी रिसायकलेबल म्हणटले. हार्ड प्लास्टीक आसतले प्लास्टीक बॉटल आसतले आनी टीन कॅन्स आसतले. ओके, ओके. मिडियम फ्रॅक्शन जाता तेका मोस्टली ते रिसायकलेबल आसता आनी लायट फ्रॅक्शन आसता ते पिशव्या जाले आमच्यो थीन प्लास्टीक जे आसा ते सगळे सेपरेट जाता आनी भितून वयता. तितून ते परत फुडें सेपरेट जाता. बरोबर बरोबर. काय दोन प्रश्न आसा माझे. त्याच्या पयलीं आमी पळोवपाक शकता जे कोकोनट किंवा आमचे आडसरां आसात ताजे सुद्दां हांगासर हे येता. ते म्हाका दिसता सेपरेट करून धाडलेले चड बरें आसता कारण हांगासर जितले त्रास जातले तितलेच फुडें ट्रिटमेंट जावपाक त्रास जातले. बट नेवरदलेस जे ट्रिटमेंट जाता ते खूब बऱ्या तरेन जाता ते आमी पळोवपाक शकता सध्या हांगासर. आमी फूल प्लांटूय पळयलो आणि जे वीज निर्मिती जाता ताचो प्रोसेस कसो आसा. वेट जो गार्बेज आयल्या उपरांत खंय वयता तो कसो ताजो ट्रिटमेंट जाता ग्रायंड जाता तेजे स्लरी येता. ते स्लरी मागीर जे गॅस चेंबरान म्हणजे थंयसर वचोन ताची गॅस जावन मागीर ते वीज निर्मिती कशी जाता हे पळयलें. आणि एक गोश्ट खरेंच प्रावडली आमी सांगूं शकता की आयज हो प्लांट 1000 घराक पावपाक शकता इतली वीज निर्मिती डेली क्रिएट करता विच इज अ मायलस्टोन परत एकदा. आणि आनीकूय हेज्यान फुडें ते कामां जातली जशें जशें फुडें वयतलो वेळ फुडें वयतलो तशें तशें ताजें अपग्रेडेशन जायत रावतलें. काय प्रश्न आशिल्ले सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार मायक्रो प्लास्टीक जे आसा इट इज अगेन खूब मोठी समस्या आसा. ताजेर तुमी कशें कितें हें करूं शकता. मायक्रो प्लास्टिकाची समस्या म्हणजे ते आमकां जाता तितले अवॉयड करपा जाय क्रिएशन ऑफ मायक्रो प्लास्टीक. जेन्ना आमी खंय प्लास्टीक उडयले ते गेले एक दोनूच पॉयंट आसता. एक तर ते जमनीन वयतले उरतले कितलीशींच वर्सां ना जाल्यार ते वयतले उदकान पावले ते ड्यू टू फोर्सीस ऑफ नेचर बारीक 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 कुडके जातले आणि इव्हेंच्युअली मायक्रो प्लास्टीक म्हणून जातले. एकदा मायक्रो प्लास्टीक जाले की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिकवर. सो जाता तितले फर्स्ट प्रिव्हेंशन इज बेस्ट म्हणटा ते आमी एप्लाय करपा जाय. तातूंत सिंपल गजाल म्हळ्यार दुधाची पिशवी आमी कट बारीकशी आमी हय. कट करतात तो करूं नाकात. किंवा जेन्ना आमी चिप्स घेता कितें घेता बारीकशे कट करता आमी आनी तो उडयता तो उडोव नाकात. तो कट करा बट तो तेका जो मोठो पोर्शन आसा तेकाच अटॅच्ड आसूं न्ही इतले तुमी काळजी घेवं शकता.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा तो जेन्ना आतां खुबशा फावटी आमी म्हणटा की घरान सगळे तरेचे आमी काडटा आनी कचऱ्यान उडयतात. तातूंत सॅनिटरी पॅड केन्ना केन्ना येतात, तेन्ना एडल्ट डायपर किंवा चिल्ड्रन डायपर्स येता, किंवा आमी घरा कडेन वखदां घेता, सिरिंजीस काय लोक घेतात घरा कडेन जेन्ना ते ट्रिटमेंट आसता तेन्ना. सो ह्यो कचरो कसो कितें जाता? सो ताका आमी आमचे जे देशान जे लॉज आसात, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट 2016 रुल्स जे आसात, तातूंत तेचे कॅटेगरीज केल्ले आसा, ड्राय, वेट आनी डॉमेस्टीक हजार्डस वेस्ट म्हणटात. डॉमेस्टीक हजार्डसान हे सगळे येता, आमचे पॅड, सॅनिटरी पॅड, डायपर्स, मागीर इवन तुमचे कोण इन्सुलीन घेता, सिरिंजी तसले. सो जे घरान तयार जाता, सो ताका आमी एक सेपरेट कॅटेगरी आसा आनी ताज्या खातीर जे लोकल बॉडीज आसा तांच्यांनी एक कलेक्शन सिस्टम इस्टॅब्लीश करपा जाय. पॅरलल टू दीस जे ड्राय वेट कलेक्ट करता, एक थर्ड कंपोनंटूय कलेक्ट करपा जाय. आनी आमच्या कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी एक गोवा खातीर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट सेटअप केल्लो आसा, कुंडे आसा तो. ते ऑलरेडी इट इज इक्विप्ड टू हँडल सच थिंग्स. सो तेंच्यांनी जस्ट कलेक्ट करपा जाय आनी थंय दिवपा जाय. सो तो हांगासर हँडल जायना तुमचो? तो हांगासर ना, हो एक प्युअरली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट. ओके. ड्राय आनी वेट येतात. सो एक गोष्ट लक्षात दवरा, जेन्ना तुम्ही वेट आणि ड्राय जेन्ना उडयतात तेन्ना तातूंत सॅनिटरी पॅड किंवा जे मेडिकल इक्विपमेंट्स आसा बारीक बारीक त्यो उडोव नाकात. त्यो हांगासर हँडल जायना, त्यो हांगासर हँडल करिनात ते. ताच्या खातीर सेपरेट वेवस्था केल्ली आसा. त्या वेवस्थे प्रमाणूच जेन्ना म्युनिसिपालिटी कलेक्शन किंवा पंचायत कलेक्शन करता तेन्ना तांचे कडेन ती सुपूर्द करप. ते मागीर कन्सर्न जे हँडलिंग करता तांचे कडेन व्हरून पावयतले. मागीर ते सगळ्यात एक बारीकशी भोवणी केली पूण खूब युजफूल आणि इन्फॉर्मेटीव आशिल्ली. अँड थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही हो टायम दिलो म्हूण. आणि ही म्हाज्या खातीर एक नवीन, हांगासर फक्त वेस्ट ट्रिटमेंट जाता इतल्या पर्यंत खबर आशिल्ली. ताजे उपरांत कितें जाता, कसो जाता हे कोणाक खबर नाशिल्लें. सगळ्यान खास गजाल वीज निर्मितीची. म्हाका दिसता खुबश्या गोंयकारांक खबर ना की हांगासर पावर जनरेट जाता जो 1000 घराक सस्टेन करू शकता एवरी डे. आणि अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक नवी क्रांती येतली, गोंयांतल्यान सुरू जातली. कारण गोंय ल्हान आसा, प्रत्येक कडेन अशें जर ग्रीड सुरू जावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठी गजाल जातली. अँड थँक्यू तुमच्या खातीर, तुमच्या टिमी खातीर खास करून, बिकॉज तुम्ही ही आयडिया हांगासर सुरू केली आणि आयज ती मोठ्या प्रमाणाचेर करता. देव बरें करूं. थँक्यू फॉर युअर टायम. थँक्यू.